आमकां 3-4 म्हयने 3च म्हयने जर जायत 3 म्हयने नॅचरल रान भाज्यो आमच्या फॉरेस्टांत किंवा आजूबाजूच्या माळ रानाचेर आनी बाकीच्या आमच्या परिसरांत ज्या आसा ती मेळटा. आनी ताजी माहिती आसा ती गांवांतल्या लोकांक डिटेल आसता, शहरांतल्या लोकांक नासता. आनी त्यामुळे त्या रानभाजयेची वळख शहरी लोकांक जावची, ते प्रकार कितें आसा, त्या रानभाजये मध्ये कितें गुणधर्म आसा ही माहिती जावची. आनी गांवांतले लोक जे प्रिपरेशन करतात त्याची रेसिपी आसा त्यो कळच्यो हो आमचो मुखेल उद्देश आशिल्लो. ज्यो रानभाज्यो सहज अवेलेबल आसात त्यो शहरी लोकांक जाका आज पूर्णपणे ऑर्गेनिक असले कारणान ताचे कडेन आकर्शण आसा, त्यो भाज्यो शहरी लोकां पेक्षा मेळच्यो होय आमचो मुखेल उद्देश. आनी तो मुखेल उद्देश लोकां पर्यंत पावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी हो रानभाजी फेस्टिवल आसा न्ही ह्या फावट मोठ्या दिमाखान जे आसा न्ही मडगांव रवींद्र भवनाक 8 तारखेक आयोजन करता.